नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रस्त्याचेर साचिल्लो धुल्ल आनी चिखलाक लागून तिडकिल्ल्या लोकांनी आडायली दिवचलची मिनाची येरादारी. रस्त्याचेर धुल्ल आनी चिखल उरचो ना म्हण कंपनीन घेवची काळजी, लोकांची मागणी. मुणकार प्रकरणात आदेशाच्या तारखेची अदलाबदली करप्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पेडण्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कामकाजाचेर उक्तायली तिडक. यान फुडें सगळे निर्णय जातले ओपन कोर्टान. लाडबारसे पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 3तल्या पोटवेंचणुकेक जाली सुरवात. या पंचायतीच्या पंच वांगडीची जिल्लो पंचायतीन निवड जाल्ल्यान दिल्लो राजीनामो. सोमारा जातली मतमोजणी. मिराबाग बंधारो प्रकरणात अटक केल्ल्या 4 जाणांक मेळ्ळो जामीन. 4 जाणांनी विधानसभा अधिवेशना वेळार तकटे दाखोवन केल्ले आंदोलन. घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडराचे दर वाडले 60 रुपयांनी. आता घरगुती सिलिंडर 927 रुपयांनी जाल्यार व्यावसायिक सिलिंडर मेळटलो 1950 रुपयांनी. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाका समर्थन दिवपा खातीर वाळपय जाली निषेध सभा. गुढीपाडव्या दिसा सोशल मिडियाचेर दवरतले मंत्री विश्वजीत राणेचो डीपी. मुणकार प्रकरणात एका अपिलाचेर निकाल दितना निकालाचो कार्यकारी भाग जाहीर केले उपरांत कितल्याशाच सप्तकान सविस्तर आदेश तयार करून आदली तारीख घातिल्ल्यान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गंभीरतायेन दखल घेतल्या. पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान दस्तावेजात बदल केल्ल्यान गोंय खंडपीठान तिडक उक्तायली. आदेशाच्या तारखेची हेराफेरी केल्ल्यान संबंधित पक्षाच्या अपील हक्काचेर परिणाम जावंक शकता. देखून फुडले सगळे निर्णय ओपन कोर्टात जातले असो निर्देश न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजिसान दिला. लाडबारसे पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत कोण जिखतलो ताचे कडेन मतदारांचें लक्ष लागला. लाडबारसे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3 खातीर ही पोटवेंचणूक जाता. आयतारा सकाळच्यान मतदानाक सुरवात जाल्या. लाडबारसे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3चे आदले पंचवांगडी पद्माकर मळीक हाची जिल्लो पंचायतीचेर निवड जाल्या. तांणी राजीनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिती जाल्ली. पोटवेंचणूक जावपी वॉर्डात 3 मदीं 686 मतदार आसात. ह्या वॉर्डांतल्यान 2 उमेदवार वेंचणूक लडयतात. सोमारा मतमोजणी जाले उपरांत कोण जिखतलो तें स्पश्ट जातलें. सगळ्या सत्तरी केबाय देवीक नमन करून आयज आमचे माझे बूथ नंबर विलेज पंचायत लाटंबाशे वार्ड नंबर 3 आयज आता बाय इलेक्शन जाता. मी फाटल्या एका झेडपीक सगळ्या लोकांच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान झेडपी इलेक्ट जाल्या कारणान म्हाजी रिजायन दिले आनी तेका लागून आयज इंडिविज्युअल फक्त एकाच वार्डाचे आयज इलेक्शन आसा. हे इलेक्शनाक आमच्या गांवचे 2 जाण कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा. पूण म्हाका दिसता लोकांक पूर्ण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. मिराबाग बंधाऱ्या आड विधानसभा अधिवेशना वेळार प्रेक्षक गॅलरींतल्यान आंदोलन केल्ल्यान अटक केल्ल्या 4 आंदोलकांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका जाली. सुटका जाले उपरांत आमी भाजपाचेच कार्यकर्ते दहशतवादी न्हय अशें म्हणीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या विधानाचो खर निशेध केलो. मिराबाग बंधाऱ्या आड थळावे फाटले 28 दीस जाले आंदोलन करतात. शुक्रारच्यान विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जाली. मात सुरवातेकूच मिराबाग बंधाऱ्याचो विशय आयलो तेन्ना प्रेक्षक गॅलरींतल्यान बंधाऱ्या आड घोशणाबाजी करीत तकटे दाखयले. उपरांत सभापतीन ह्या प्रकाराविशीं कागाळ दाखल करून 4गांकूय अटक केली. शेनवारा तांकां बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखार हाजीर केले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांची वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका केली. सुटका जाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाचेर तांच्यांनी खर नाराजी उक्तायली. जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरिकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारला आमचेर अतिरिकी म्हणून. आतां हांव सांगूंक सोदतां आमी जे अतिरिकी म्हणटात जाल्यार आज गोंयभर जे तुमी जे सरकारान लोक हिता विरुद्धचे प्रोजेक्ट आतां गोंयभर तेजेर आतां चड म्हूण कितलेशे गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा. आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टॅररिस्ट जाले. आमी बी त्याचोच भाग न्ही. हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा.
जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले ऑटोमॅटिक तेही गोंयकार जे आमची गोंयकार असं चळवळ करतात तेही टेररिस्ट जाले. हेजेर तुम्ही विचार करात. आणि तुम्ही जो काल आता तुम्ही जो आमचे ते सांगतले तुम्ही जो आता स्टेटमेंट हेका काल आता आमचे गांवकारांक म्हणजे आपल्या सगळ्या माहिती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या कडेन सगळी माहिती आपल्याक चड खबर आसा. तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हे जनते खातीर खंयचे उदक म्हणून हांव त्याच्याच मतदारसंघात ते शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू कोणाकच न्हू त्याची वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा. खंयचे तरी एक कंपनी कितें येवपाची आसा खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाची आसा आनी खंय तरी हे मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें. हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हणून इल्ली बसून हें उदक पिवपाचें न्हू. 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो. आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपल्यान सगळ्या विश्वासांत घेतला हें घेतला तें तूं थंय येवन सांग आसलो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो. एकदा तरी येयला आमदार एकदां किंवा सुद्दां आता तरी येयला. कॉन्टॅक्ट तुमकां काल केला अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केला ना. अजून पर्यंत बाबा तुमी कित्याक येयल्ले कशें येयले कितें आसा तें बसून उलोवया कितें हें करया म्हणून अजून पर्यंत तेणें सांगलें ना आमकां. वयल्यान आमकां म्हणटा सीएम म्हणटा आमी टेररिस्ट म्हणून आमकां म्हणूना तेणें आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसात सगळ्यांक तेंचे सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केले कडेन आसा टेररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा. हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा. हो सीएमाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेजो निशेध करतात. मजगतीं मिराबागच्या थळाव्यांक आपलो पुराय तेंको आसा. आदलो न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोन मिराबाग बंदराचो विशय लावन धरचो अशी विनवणी विजयान केल्या. तशेंच सरकारान मुखार येवन ह्या विशयाचेर लोकांकडेन चर्चा करची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केल्या. 27 दीस जाले सरकार लागू जायना. सरकाराचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें केलें तांणी पेपर तुजो उडोवना प्रशांतान पेपर उडयले. तांणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच. आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें म्हणून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्यान स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हाऊस इज अंडर द स्पीकर. हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्यान सांगप न्ही तें. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्फ्लेट करूंक सोदता सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. डिस्कशन जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरात परतून वाढ जाल्ली आसा. 14.14 किलो वजनाचो घरगुती सिलिंडराचो दर 867 रुपया वयल्यान 927 रुपयाचेर पावला. त्याचबरोबर व्यावसायिक सिलिंडराचोय दर 1835.50 रुपया वयल्यान 1950 रुपया जाला. फाटल्या 11 म्हयन्यांत ही दुसरी दर वाड आसा. हाच्या आदी एप्रिल 2025 वर्सा सिलिंडराचो दर 50 रुपया वाडयल्लो. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाका समर्थन दिवपा खातीर वाळपय हातवड्यार हजारांनी सत्तरीकार जमले. तशेंच फाटल्या कांय दिसां सावन आमदार विश्वजीत राणे हाचेर वेगवेगळे आरोप करप सुरू आशिल्ले. ह्या फाटभुंयेर शेनवारा वाळपयत सत्तरीच्या लोकांनी मेणवाती पेटोवन निशेध केलो. आमी सतत आमदार विश्वजीत राणेक तेंको दितले. तशेंच गुडी पाडव्या दिसा मंत्री विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे हांची सोशल मिडियाचेर डीपी दवरतले अशेंय लोकांनी सांगले. आमचो लीडर विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो. विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो. आमचो लीडर माहितीच आहे. गेले मागचे काही दिवस बाबांवरती गंभीर आरोप होत आहेत आणि त्याचा राजकीय दृष्ट्या बाबांना टार्गेट करून त्यांना त्रास द्यायचा मानसिक खच्चीकरण करायचा प्रयत्न चालू आहे. तेव्हा आम्ही या सगळ्याचा निषेध करूया. सत्तरीवासीय कायम बाबा बरोबर आहेत. बाबाच्या मागून नाही बाबाच्या बरोबर आहेत. तेव्हा बाबांना एकच सत्तरीवासियांबरोबर एक निरोप आहे की बाबा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. बाबाच्या बंगल्याकडे जो इन्सिडेंट किती घडलो
हो इन्सिडंटा पयलीं बाबाक 2 दीस पयलीं मॅसेज येयल्ली. मॅसेज म्हणजे धमकी येयल्ली की तुझ्या बंगल्याचेर 5,000 लोक घेवन यो, आमी मोर्चा हाडटले, अशा प्रकारची जेन्ना धमकी येता त्या वेळार पुलिसेचें काम आसलें, गृह खात्याचें काम आसलें की सशक्त रावपाचें. आनी हे जे करता आसतना तेंच्यांनी सावड्डे जेन्ना प्रोग्राम जेन्ना जालो त्या प्रोग्रामाक त्यांनी सरळ उलयल्लें. पूण दोस्तानो कांयच जालें ना. त्या दिसा मोठ्या प्रमाणात म्हणटा कित्याक आमी बी जेन्ना बाबाच्या घरा कडेन जेन्ना मोर्चा जालो घेतलो तेन्ना खूब जाणांनी आमकां फोन केले आनी आमी सुद्दां थंय दोना पावल गेल्ले. बाबाचे प्रेमी, बाबाचे मोगी सगळे आमी हांगा जमल्या. आयज लोक आमचे थोडेच येयले, कित्याक आमच्या प्रत्येक गांवांत शिमगो आसा. जर समज आमकां येवचें पडलें जाल्यार आमी 40 न्हू, बाबान 45 सांगल्या, ते 50 वाडूं शकता. आमच्या बाबा भौमानिस्त विश्वजीत राणे हांकां सपोर्ट करपाक हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबी रावपाक आयल्या. कित्याक तर आयज हो 39A कायदो हाडून आमच्या फक्त एक बाबाचेर टार्गेट केल्लेले आसा. फक्त TCP मिनिस्टर हाच्या घराचेर मोर्चा वेल्लेलो आसा. कित्याक तो कायदो पास केल्लो आसा एसेंब्लीन, आनी एसेंब्लीन थंय सगळे 40 आमदार प्रेझेंट आशिल्ले. तेंच्यांनी हे बील पास केला, ना की एकटे TCP मिनिस्टरान पास करूंक ना. आदी दिल्ली आसा. आयज आमी मोठ्या संख्येन बाबाक सपोर्ट करपाक हांगा जमिल्ले आसा. तुमकां परत एकदा विचारता, बाबा साहेब जिंदाबाद म्हणा प्लीज. बाबा साहेब, बाबा तुम आगे बढ़ो. आता आमच्या डांगी सरान जस्ट नाव सांगिल्लें की सपोज अशी कांय समज जर कृती जाली तर आमी सगळे बाबाच्या बंगल्यार रावतले वचून. तेज्या खातीर तुमचे कडेन हांव एक मागणी मागतां. आमची कृती फुडें आसतली ही दाखोवपा खातीर आमी येता त्या गुढी पाडवा दिसा बाबा आणि भाभीचो DP करून बाबा हम तुम्हारे साथ है हे दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी DP करूया. करचेना काय करचेना. चांदोर पोखेमोळ वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक जनावरांच्या हाडां व्हडा प्रमाणात पडिल्ल्यान पुराय वाठारांत खोदळ पातळ्ळ्यो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणुकेच्या सुवातेर सुमार 30 ते 40 जनावरांची हाडां दिश्टी पडटात. ही हाडां गाय आनी म्हशी सारकिल्या जनावरांची काय आनी खंयच्या रानवटी जनावरांची आसात हें अजून स्पश्ट जावंक ना. पळयात पुराय बातमी. चांदोर पोखळेमोळ वाठारांत रस्त्या कुशीत व्हडा प्रमाणात जनावरांची हाडां पडिल्लीं आसा. मात ही हाडां खंयच्या जनावरांची हें अजून स्पश्ट जावंक ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो वाठार दाट झाडांनी भरिल्लो आसा. काळखाचो फायदो घेवन कोण तरी जनावरांची हाडां उडयतात असो दावो थळाव्यांनी केला. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळाव्या लोकांनी संबंदीत NGCक कळीत केलें. तशेंच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या. आतां पळयता ते अशें हाडां इतली उडयता, हे कंटिन्यू हांगा चालूच आसा. हेजेर कोण काय एक्शन घेना. आमी ऑलरेडी हेजेर 3 कंप्लेनी केल्या. हांगा केल्या ती केल्या ह्या जाग्याचेर थंय वयर त्या सायडीन मेन तो हायवे म्हटल्यार जो बायपास न्यू बायपास जाला थंय ब्रिज रेल्वे ब्रिज क्रॉस करून रायटान एक वयर रोड वयता डोंगराचेर. थंय सेम प्लेस आमी 2 कंप्लेनी केल्या मायणापूर पुलीस स्टेशनार. फाटल्या दिसान तांकां रंगी हात लोकांनी धरलेले आहा. इवन हांगाचे लोकल जे पंच आहा पळय तेंच्यांनी धर. तरी पूण ते हे लोक आयकना. कशें कित्याक लोक कित्याक हांगाचे लोकल कित्याक उगी रावता तें कळना. आनी ही पंचायत जी आहा पळय हांगा गिरदोली पंचायत हे हेंचेर कित्याक एक्शन घेनाका म्हणटा. एवरी टायम आमीच देंवपाचें हांगा. तुमी मुखार सरा हांकां दाखया मरे कितें आहा तें. हे पळय मरे घाण मरे हे सगळे वयता ते सगळो कचरो हाडां बिडां कोंबडेचे जावं गायेचे सगळे मासाचे कुडके बिडके सगळे अशे बिंदास उडयता आनी वयता ते. कोण करता हे सगळे केन्ना हो सगळो कोण आनी लियाकत वेपारी. हेच्या पयलीं आमी तेजेर 2 रेडी मारलेले आहा. आनी तेका हे लास्ट आमकां हेच्या मुखार तो दिश्टी पडलो खंय कितें वेस्ट उडयतना. आमी आतां कशें उगी रावपाना. हे सामकें रॉंग करता तो. कितल्या फाटी ताका पुलिसान धरलो तरी पूण आयकना तो. सो हांव मायणापूर तरी पुलीस स्टेशनाक कळची विनंती करता PI मिस्टर कपिल नायक हेजेर सामकी कडक कारवाई करून हांकां जाता इतले बेगीन अरेस्ट करपाचें अशें म्हूण मागता. पाटी मरे हो प्रॉब्लेम जाला आख्या हिंगसो ते थिंगा कुडचोरी पावपासून आनी ते दोनी वाटेन ते दोंगराचे देखून आख्याकूच गायेची हाड उडयलो हांवें. आनी ती हाड हांवें चोय आमगे थिंगा बीफ माताय ते थिंगा सरपंचागे ते
शॉपान तेंका शॉपान शॉप दिला ते इलिगल मारताय आनी सगळे ते आडा हिंगा ते कितले फाट पुलिसान धरल्याय म्हळ्यार ते भिनाय हाण उडयताय ते आजून सांपडताय आतां ते कोल्या मोटेर म्हणटाय ते शिवण उडयताय हे शाक्के आख्खे तुमकां चोयल जातले कितली आडा हाय ती सगळी आडा इलिगल मारताय कित्याक आमगेले हिंगा हे आहा न्हू पोंडा मीट कॉम्प्लेक्स आहा तितले ते हाडूंक सोदनाय ते चड फास्ट मनी करूंक सोदताय कळ्ळें तुका न्हू तेका लागून ते इलिगल लोकांगे बोकडे ते बोकडे न्हू गोरवांक घेवन येताय ते मारताय घरा कोडे कितें मारताय आनी एक पाटे बजरंग दलान तेंचे एक्शन घेयलोले 2 पाटे तुका कितें दिसता खंयच्यान कितें हाडटा कितें आयडिया आतां म्हाका बीन उबारता हा रस्त्यार बीन भोंवता ती बीन आतां रस्त्यार आमगेले जायतीं गोरवां दिसती पळोवनाय काल आनी पेपराचेर वाचलोलें हिंगा मोरजी पेरणे तेशी जायतीं गोरवां उणी जाल्या म्हाकाय बी भोंवोन दिसता तेकली फॉरेनर म्हणटाली ती सदां ती आपणागे देरां येताली खावपा आतां 5-6 दीस जाले ते गायी ना म्हणून आतां तेंकां सगळे कोण दोन माताय म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. कर्नाटक राज्याच्या संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी कन्नड महोत्सवाक दिवचले दबाज्यान सुरवात जाल्या. त्या निमतान काडिल्ले महाकुंभ रॅली वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हजेरी लावन मुख्यमंत्र्यान कन्नड भयणीक परबी दिली. समाज ने यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजन किया है, जो कलश लेके यहाँ से जो मिरवणूक हो रही है, उस कार्यक्रम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. और आज खास करके आज महिला दिन है और महिला दिन के इस कार्यक्रम पे ढेर सारे मेरे माता और बहनें यहाँ पे आए हैं. उनको महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं. जय हो. बर्जबाय रोमियो लेन उजो प्रकरणात महत्वाची अपडेट आयल्या. या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयिल्ले. या प्रकरणातल्या 14 दुबाविटां आड आरोपपत्र दाखल जाले. आता ही केस पणजे सत्र न्यायालयाकडे हस्तांतरीत केल्या. सगळ्या दुबावितांक 16 मार्चाक न्यायालयात हाजीर रावपाचो आदेश दिला. केळशी वाठारांतल्या बायत सापडल्या टिओफिलो कार्दोजोच्या कूड प्रकरणाची परतून खोलायन चौकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. ही आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर खून आसूं आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. ह्या फाटभुंयेर कोलवा पुलीस स्टेशनात कांय जाणांची नांवां दिलात अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. तुम्ही जाणा 2 दीस पयलीं एक ड्रावनींग केस कोणाकला आमगे एकला मनशाक बांयत मेळ्ळलो. पूण तेजो सस्पेक्ट आसलो तेका मान बांयत उडयलो म्हूण. पूण आतां काल राती तेजो पोस्टमॉर्टम केला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तेजो ड्रावनींग म्हूण मेळ्ळा. पूण जेन्ना ड्रावनींग रिपोर्ट मेळ्ळो आनी आज पुलीस येयल्ले स्टेटमेंट घेवपाक आनी आमी पुलिसाक सांगला की ही ड्रावनींग केस न्हू आनी सगळो लोक हांगा थोडो लोक गेला घरा, थोडो लोक म्हणटा मानपा रेडी नाय. ही ड्रावनींग केस न्हू. सारकें मरे? सो आतां आमी कितें सांगलें पुलिसींक हे केस तुमी थांबोवचे न्हू. ताका हांव जाणा तुमकडे आमगेलो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेळ्ळो आसतलो ड्यू टू ड्रावनींग ताका बांयत उडयलो. पूण लोक पडींग रावता तो सगळो जाणा हो ड्रावनींग न्हू. ताका बांदिला आनी उदकां उडयला. सस्पेक्टान नांव दिलें आनी हें जायत आहा. सो हांव मागता एज अ सरपंच हांवूय बरयता कलेक्टराक हे मातशें इन्वेस्टिगेट करचें आनी हांव मागता एसपी कडेन do not close this case because of report from as post-mortem. It is for drowning. That is, this thing was done, incident was on 5th. 5 तारखे incident झाला तो drowning म्हणून झाला that we don't admit because he cannot jump and drown in the well. That is completely, this is not correct.
एंड मोर ओवर आतां तो म्हणटा कितें ड्रावनींग जावन हें एज पर द रिपोर्ट म्हणटा ड्रावनींग जावन उदक ओडून गेला आनी मेला. आतां मनीस ड्रावनींग जावन मेला जाल्यार विथीन द पिरियड ऑफ 5 or 6 hours वयर येवपाक शकना. पर्सन ड्रावनींग जाता तो भितर येता आनी भितर घांसमाक रावता आनी एटलिस्ट वेट फॉर 12 to 24 hours आनी मागीर वयर सरता. वयर आसलो हाव ही डायड बाय ड्रावनींग. सो इट इज नॉट. साखळे सुर्ला वाठारांतल्या शिगम्याचे रोमटान तारवाडो सुर्ला वाठारांत आशिल्ल्या पीर बाबा दर्ग्याक भेट दिली. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा आजून लोकांनी जपून दवरल्या. रोमट वाजत गाजत पीर बाबाच्या दरगार वेले. थंय रोमटाक व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. उपरांत हिंदू मुस्लीम भावांनी पारंपारीक सांगणे करून पारंपारीक गितां सादर केली. पळयात ह्या आगळ्या वेगळ्या शिगम्याची कांय खिणचित्रां. ही जी आमची परंपरा आसा पिराकसून देवड्यार सिद्धेश्वर टू पिराक आमी येता. ते आमची जी परंपरा ती आमची जाणट्या पासून येयल्ली आसा आनी ती आमी ल्हानपणा पासून पळयल्या. तेच्यान पयलीं पासून हे चाललो आसा आनी ते आमचे आनी मुस्लीम भाईंचे आमचे रिलेशन आहा ते भाव सारके आसा. तसोच देव आमचो अंदूच न्हू ते आमचे काळान काळ फुडें अशेंच चलतले ह्या इच्छा बाळगीता. हांगा जो ही जी परंपरा चालू आसा ही वर्सां जाली आतां आमी ही परंपरा पळयता की इतले बरे हांगा आमचे हिंदू आनी मुस्लीम आमी केन्नाच भेदभाव केन्नाच करिनासतना आमी हो आमचो सण शिगम्याचो सण बऱ्या भशेन आमी पार पाडटा आनी आमकां इतलें बरें दिसता. आमी वाट पळयत आसता हांगा केन्ना हे नाचत गायत हांगा येतले म्हणून आमी 2 दीस हांगा तयारी करीत आसता. आनी अशें हांवें खंयच गोंयान खंयसरूच पळोवंक ना. इतलो प्रेम इतली एकमेकाची जी माया आसा ती आमी खंयच पळोवंक ना. आमी अशेंच आमी फुडें सगळे हिंदू मुस्लीम बरे भशेन रावचे. बरे भशेन आमी आमची परंपरा जी आसा ती तशीच आमी चालू दवरची. सांगेमालातल्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात वखदां उपलब्ध नाशिल्ल्यान बोवाळ जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांगेमालातल्या नेत्रावळी, भाटी, दारगिणी आनी हेर वाठारांतले लोक उपचारा खातीर ह्या भलायकी केंद्रात येतात. मात दर वेळा संबंदीत अधिकारी वखदां ना अशें सांगताले. खास करून डायबिटीसाचे इन्सुलीन फाटल्या 15 दिसां सावन उपलब्ध नाशिल्ल्यान दुयेंत्यांनी तिडक उक्तायली. तशेंच 6 ते 7 म्हयन्यां सावन एक्सरे मशीन बंद आसा अशी माहिती संबंदितान दिला. सद्या खंय सांग्याचे PHC आसा तितून खंय इन्सुलीन अवेलेबल ना, हे मेडिसीन अवेलेबल ना. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हो इशू जाल्लो आसा. बाजारांत लोक उलयतात की डायबिटीस जे पेशंट येतात तांचे इन्सुलिना खातीर तांकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हांव बाब विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर हाजे कडेन मागता हो पळय जो कितें इशू आसा तो तुमी जाता तितले बेगीन सॉल्व करात. कित्याक हो प्रश्न आसा लोकां आरोग्याचो. इतल्या खातीर हांव आनी तो पळय तो मडगांवच्यान गेल्लो आसा ताका तो बेगीन हाडचो इतलें हांव सांगूंक सोदतां. एक्सरे टेक्निशियन हय तो मडगांव आसा ताका बेगीन हांगा हाडचो आनी ते सगळें सुरळीत सांग्यार चलोवचें. कित्याक सांगे तालुका एक बरो मोठो व्हडलो तालुका तुमकां खबर आसा. तेन्ना विश्वजीत राण्या कडेन विनंती करता की हें जाता तितले बेगीन तूं हो इशू सॉल्व कर. सांग्यार खंय हॉस्पिटलाक डायबिटीसची मेडिसीन ना, इन्सुलीन ना अशें म्हणून कोणे एक कावन्सिलरान एक व्हिडिओ काडला, व्हायरल जाला तेगे न्यूजाचेर. तो हांवें पयलो. म्हणटरीत हे हॉस्पिटलाक आरोग्य खात्याचे कांयच फेसिलिटी ना काय कितें? त्या हॉस्पिटलाक डायबिटीच्यो इन्सुलीन ना. हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार मुख्य म्हणटा DHS आसा. तो म्हणटा त्या प्रमाणे तेका म्हणटा DHSाकच म्हणटा तो हें ना, मेडिसीन ना. म्हणटा हेका जबाबदार कोण? आमी आमचे DHSाक अवेलेबल नाशिल्लें म्हणटगीर आमी इंडेंट धाडत आसात. जानेवारी 28 धाडलें, मागीर फेब्रुवारी 4 तारखेक धाडलें,
फेब्रुवारी 10 तारखे धाडलें 18 तारखे धाडलें एवरी वेनिसडे धाडटा आमी इंडेंट आनी आमकां ना म्हणून येता नॉट अवेलेबल म्हणून. आज हांवें फोन केल्यार अवेलेबल आसा म्हणून कळ्ळें, पूण आमकां एम्बुलन्स धाडूंक मेळना कित्याक ती आमकां पेशंटा खातीर जाय म्हणून आतां हांव म्हजी पर्सनल गाडी धाडटां म्हजे ड्रायव्हराक घेवन आनी इन्सुलीन हाडटां. लोकांक सांग्यावेल्या लोकांक कांय भिवपाक गरज ना, तांकां इन्सुलीन मेळटलें, तांणी अवश्य येवन घेवचें. आज गाडी धाडटा म्हणटकीच फाल्यां ना जाल्यार सोमारा येवन व्हेल्यार जाता, एवेलेबल आसतलें आसा म्हणून म्हाका आमची डेप्युटी डायरेक्टर शाहिनान सांगलां फोन करतगीर. म्हणून असो प्रॉब्लेम परत जाता कित्याक लागून अशें? आतां तांणी अवेलेबल करूंक जाय न्ही, आमी तांचे कडल्यान प्रोक्युअर करपाचें. बफर स्टॉक आशिल्लो तो सुद्दां सोंपता आमचो. लोकांक डिमांड चड आसा म्हणटकीर आमकां एकदां चड थोडें मेळटा, सगळें मागिल्लें मेळना. आमी 100 मागल्यार एकदां 20च मेळटा आमकां, म्हणटकीर तें सगळ्या लोकांक पावना. मागता तें मेळ्ळ्यार आमकां सारकें पावतलें, मागता तें मेळना आमकां. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलो दारी ढोलताशे चण चण चणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वायला काजींच्या चौरार कोगुळगा येता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावितर हाताचो धाप जशे खोलयता घुमटाची धाप गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला, गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला